विसा उपरांत तुमकां येवकार. वास्कोच्या शिगमोत्सव समितीच्या वेंचणुकेत बरीच गडबड जाली. शेकी 2 पंगड जावन तांणी 2 अध्यक्षांची निवड केली. ह्या बसकेच्या अध्यक्ष म्हूण नगरपालिकेचे अध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी काम पळयलें. बसकेक नगरपालिका सदस्य आनी फाटल्या शिगमोत्सव समितीचे बरेच सदस्य हजर आशिल्ले. गेल्या वर्साचो हिशोब दितना ही वादावादी जाल्ल्याचें कळटा. आरटीएक्स खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक. 9 वर्सां खंय तरी एकूच चेअरमॅन आसलो आनी तेणी खरेंच तरी बरें काम केलेलें आनी म्हाका तेका काडपाक नासलो. दुसरे सायडीक आमचो एक्स चेअरपर्सन दीपक नायक आसलो. तोय बरो खडाखडीत काम करपाचो मनीस. तेका लागून हांव कन्फ्यूज जालो. लोकांनी सपोर्ट केलो की सगळ्यांनी की 2 अध्यक्ष करचे म्हणून. तेका लागून 2 अध्यक्ष आमी केलेले आसा. ना तुम्ही पयलीं डिसिजन घेतले की लॉट घालतले म्हणून पूण लोक एग्री ना जाले. हांव लोकांच्या भितर गेलो. लोकांनी सांगले लॉट्स नाका, शिगम्यान आमी लॉट्स काडिनात. आमच्या भितर परंपरा ना. 2 अध्यक्ष नाका आसलेले पूण 2 ग्रुप जाले. ते कारणान म्हाका डिवायड करपाक जायना जालें. दोगूय एग्री जाले की सपोज कोड लागलो जाल्यार आमचो एक्स चेअरपर्सन आसपाक ना आनी सपोज ना जाल्यार दीपक चेअरपर्सन आसतलो म्हटल्यार चेअरमॅन जातलो शिगम्याचो. अशें म्हणून तेंच्या भितर जाल्यार म्हाका वास्कोकारां भितर फूट घालपाची नासली. तेका लागून हांवें 2 जाणांक निवड केलेले आसा आनी आमी पॅनलूय काडलेले आसा. सेक्रेटरी, ट्रेजरर सगळे काडलेले आहा. व्हायस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तसले काय ना. आमी सगळे हांगासर आसलेले. सगळ्यांक विचारूनच घातल्या. कळ्ळें न्हू. तशें आरोप तशें काय ना. सगळे फायनल करूनच ते सगळे हांवें घातलेले. प्रश्न येना. नगर अध्यक्षान 2 प्रेसिडेंट काढले. दुसऱ्या प्रेसिडेंटाच्या फुड्यान काडपाक जाय आसलें. तो म्हणटा गेलो. हांव खंय गेलो. हांव अजून हांगा गेलो जाल्यार हांव हांगा आसूंक जायनासलो. हांव 2 मिनटांनी येयलो. 2 मिनटां पयलीं 2 मिनटां भितून तूं म्हाका एक कॉल करूंक शकना, आपोवंक शकना जाल्यार कोणाक तरी त्या प्रेसिडेंटाक आपय रे म्हणून. आपय म्हणलें हा न्हू. हांव खंय मडगांव पावलो जावं खंय पणजे पावलो. हांगा जा मरे. सकयल सुद्दां पावना हांगा पावता कोणें सांगलें. वयर येतालो तो म्हणटा तूं गेलो कसो. अरे गेलो कसो जाल्यार तूं कंट्रोल घेवंक जाय मिटिंगाचो. तूं बसोवंक जाय आसलें. हांव एकटोच वचोंक ना. म्हाज्या बरोबर 70-80 तरी लोक गेला. नगराध्यक्ष एरोगंट वागलो. नगर अध्यक्ष कसो वागलो तो तेजो वैयक्तीक प्रश्न. तेका कसो वागो न्ही हांव तेजेर कांय ना शी कॅपेबिलिटी आनी शिगमो असो जाता की इतको गोंधळ जाता. बरो मनीस हालता. बरो मनीस. हांवूय नगर अध्यक्ष आसतना थंय कितें जाता बरो मनीस. तेजेर म्हाका कांय भाश्य करपाचें ना. तो बरो काय वायट. तो फर्स्ट सिटीजन म्हटल्यार तेका रिस्पेक्ट आहा, तेका मान आहा. तेणे तुका बरो अध्यक्ष म्हणून मानले ना तेका मान आहा. तो फर्स्ट सिटीजन आनी हांवें तेका बरो म्हणपाकूच जाय. कित्याक म्हाजें काम पळोवन तेणें पयले फावट इतिहास घडयला. 2 अध्यक्ष डिक्लेअर केला. म्हाका तेणें भायर घालूंक ना. जाल्यार तो बरोच मनीस आनी तो बरेंच करतलो म्हाका खबर आहा. सगळ्यांक घेवन काडपाक जाय आसली. आयज काडूंक ना. आयज उबे रावला आनी ते म्हाजें नांव बरें तुजें नांव बरें तशें जायना. आमच्या गेल्या वर्साचे 18 उपाध्यक्ष आनी कोण आहा सगळ्यांनी काम केलां. सगळ्यांनी वावरला. हांव चेअरपर्सनाचेर कसलोच आरोप घालना. तेका कोण तरी मिसगायड केला. तेणें हुशार जावपाचो आनी कमिटी आमी फुडल्या वक्तार म्हाकाय डिक्लेअर केला. आनी सायनींग ऑथॉरिटी बीन ते चेअरमॅनाचे लुकआउट न्हू. सायनींग ऑथॉरिटी तूं कर, तूं कितके पयशे काड, तूं प्रोग्राम कर. ते कोण चेअरमॅन जातात तेंच्यांनी पळोवप. आतां कोड ऑफ कंडक्ट लागपाचो जाता. हांव म्हणना ना लागल्यार बरो. कोड ऑफ कंडक्ट लागलो जाल्यार गव्हर्नमेंट करता. पूण अशें खंय तरी नाका जाल्ले इलिगॅलिटीज करनाका. चेअरमॅन तूं फर्स्ट सिटीजनान फर्स्ट सिटीजना भशेन वागपाचो. कोणाच्या प्रेशरार येवन आमी गेल्या उपरांत कमिटी कशी काडटा तो सांगता आमकां अरे आमी खंय गेले पळोवन गेले फ्लाय जाले. हांगाच सायडीक आपयला जायना. 1 मिनटां आपयला जाता. सेक्रेटरीन बरोवन घेवपाक जाय. प्रपोज सेकंडर व्यवस्थीत जावंक जाय. खंयचे पेजीर बरयता तुमी. हेजे पयलीं आमी ती कमिटी काडला पळय आमी ती मानिना. तेणें म्हाका जाहीरपणे डिक्लेअर केला सगळ्यांच्या फुड्यान तुमी आसलेले. फाल्यां सकाळी तो म्हणून आपूण डिक्लेअर करूंक ना. ह्या पद्दतीन वागप ना. कित्याक एक ठाम निर्णय घेवपाचो आनी डिसिजन घेवपाचो.